सारमानस रस्त्यावेल्यान जावपी मिनाच्या येरादारीक लागून पयलींच धुल्ल समस्या वाडल्या. पावसात मिनाची येरादारी चालू दवरली जाल्यार रेब्याची गंभीर समस्या निर्माण जातली. देखून पावसात मिनाची येरादारी बंद दवरची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. हीच मागणी फुडें करीत मंगळारा सारमानस वाठारांतले थळावे अचकीत रस्त्याचेर देंवले. सारमानस वाठारांत कंपनीच्या गेटी कडेन तांच्यांनी ट्रक आडायले. कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जावचो न्हय म्हणून पुलीस लेगीत आंदोलन सुवातीचेर हाजीर आशिल्ले. आम्ही आयज पळय हांगा सारमानस वेदांताच्या गेटीर हे जमना जाल्लेले सगळे सारमानचे लोक. हेजें कारण म्हणजे आयज 2 वर्सां जाली बेधुंद मायनिंग हांगा चालू जाल्लेलें आसा. कोणाचेच तेंचेर कंट्रोल ना. हेजें एक तंतोतंत उदाहरण म्हणजे आमी 1 जानेवारी 2026 पोलीस डेप्युटी कलेक्टराक लेटर केल्ले, मामलेदाराक लेटर केल्ले. त्याच्या अनुसंधान एक आमचो पोल्युशन बोर्डान 5 म्हयन्यांनी 2 जुना मॉनिटरींग दवरलें आनी ते दिसा रातचे 10 ते सकाळचे 6 पर्यंत म्हणून ते 10 लोक येयले जाल्यार हांगा सगळें सामसूम कांयच हांगासर चालू नासलें मायनिंग. जाल्यार ते सांग कितें पोल्युशनाचें तांकां कळटलें, त्या मशिनान कितें कॅप्चर करतले, कांयच ना. म्हणजे असली ही पोल्युशन बोर्ड जावं डायरेक्टर ऑफ मायन्स जावं गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी जावं आमच्या गव्हर्मेंटानूय दोळ्यार पट्टी बांदलेली आसा आनी पोल्युशन बोर्डान तर सगळ्यांनीच हांगा पट्टी बांदलेली आसा. आनी आमी मरता हांगा सारमानचेर लोक. बायलां भुरग्यांक सकाळच्या स्कुलांक पावंक वयता तांकां हांगा रेब्यानसून वयचें पडटा. 6 फावटी जाता तेंच्यो हाडा पावा परत हाडूंक वचा सगळ्यो गोश्टी येवंक वचूंक तांकां त्रास जाता त्या हेका पावसान. ताका लागून आमचो आयज असो डिमांड आसा की सारमानच्या लोकांचो खंयच्या एनी आमकां हांगा आनी पावसान रेनी सिजनान म्हणटा ते ट्रान्सपोर्ट नाका. आमी डेप्युटी कलेक्टराकूय लेटर दिल्लेलें आसा आनी सगळे टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग सगळ्यांक पोल्युशन बोर्ड, पुलीस, पंचायत, डायरेक्टर ऑफ मायन्स सगळ्यांक लेटर दिल्लेली आसा. तेन्ना आमी आतां परत सरकारा कडेन आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान सरकाराक विनंती करता की जाता तितले बेगीन हो ट्रान्सपोर्ट आमकां आनी हांगा नाका, आयच्यानूच बंद जावचो. फुडें सुद्दां जो चालू जातलो पळय तो म्हणटा तो सगळे कायदे कानून सांबाळूनच आनी तांकां कितें जे सरकारान जे जावं लीज दितना जे कितें कायदे घातलेले आसा ते धरून चालू जावचो. नाजाल्यार आमी फुडें चालू करूंक कशेंच दिवचें ना. पावसान पयलींच लोक बंद जाता कितें आमकां पावसान ट्रान्सपोर्ट नाका. बंद म्हणजे बंद. घरान सगळो धुल्लो कांय सगळ्या वचून त्रास भुरग्या वेळार कशें जगपाचें. पंचायत मेळो खंय कितें कांय सांगना वयता. कोण म्हाका तूं आमचो मरे घर दवर नाका. तूं उलयता तूं हांगा आसलो मरे जालो मरे खबर आहा मरे पावसान बंद आसतालो काय ना तेजें उतर म्हाका सांग. हो म्हाका घर धरून हें करता. ग्रामसभेन सांगलें तांकां तुमचो ट्रान्सपोर्ट बंद करा म्हणून. पावसान बंद ट्रान्सपोर्ट पावसान नाका आमकां. सांजचे ट्युशनाक सुद्दां घेवन वयताना आमकां त्रास जाता. आमची मागणी फक्त आमकां नाका ते ट्रक चालू आमकां बंद करचें म्हणून. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत.